खुशालकाय जाता. काप्रेश्वर देवस्थान ट्रस्टाच्या वतीन जी आयची जी गुरुपौर्णिमा साजरी केली वता. खूप वर्सां जाली पारंपारीक ही साजरी केली जाता आणि आमच्या अध्यक्षान सांगल्याप्रमाणे आज लकीली आमकां आयतार आयलो दीस आणि एक साजरी करत आसतना बरी उमेदीन भाग घेवचो अशें दिसता. आमची जी महिला ती सांस्कृतीक महिला मंडळ आसा त्यांच्या भजनाचा कार्यक्रम हर बुधवार आणि आयतारा हांगा चालू आसता आणि तीच आयज एक आमची एक बरी प्रगतशील अशी बरी तयार जाल्ली आसता महिला मंडळ आणि त्यांचे आमकां खूब सहकार्य मेळटा देवस्थानाक. आणि अशेंच एक गुरुपौर्णिमा उत्सव तशेंच हेर जायते उत्सव आमचे अशे त्यांच्या सहकार्यान आमी हांगा लाभयतले अशें आस्त म्हायती दिता. देव बरें. 12 वर्सां जाली आमी गुरुपौर्णिमा साजरी करतात. आमचे हे भजन मंडळी आमची सगळी आसा ती आणि आमी खुबशे प्रोग्राम जाता आणि आमकां आमच्या न्ही सभासद आहा आमचे काप्रेश्वराचे तेंच्यांनी आमकां खूब अशी फुडें सरून आमकां भजन शिकयल्लें आसा आणि आमी आयतारचे सुद्दां आमी भजन करता आणि सेवा करता हांगा आणि जायते प्रोग्राम आमचे जाता हांगा. तेन्ना आमी सगळें हें करता आणि सगळ्यांचे आमी आणि गुरुपौर्णिमेचे हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. आणि आमी हांगा 12 वर्सां जालीं आमी शिकता हांगा देवळान आमकां शिकयलें ताका लागून आमी शिकली आनी विसरली आणि हेच्या फुडें पण तशेंच हें करतली देवाची सेवा करता. बरे भशेन आमकां कमिटी आमकां सगळ्यांक सपोर्ट करता सगळ्यांक कशी फुडें काडटा तशेंच आमी रावले सगळे एकटे जावन आमी सगळे जाण सगळे कामां करता सगळे हें करता देवाचे कार्य.